नमस्कार मित्रांनो, गोंयकारपण चॅनलाचेर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आज आमच्या बरोबर आहा आमचे सेंट्रल मिनिस्टर बाब श्रीपाद नाईक. हे गोंयान प्रचारासाठी येयल्ले आहा आनी आमी तांकां विचारया हेका BJP कसो प्रतिसाद मेळटा तो. श्रीपाद भाऊ, कसो कितें प्रतिसाद आहा BJPक? बरो प्रतिसाद आसा. हांव एक 5-6 दीस मतदारसंघाक भोंवत आसा आनी भोंवता आसतना ज्या पद्दतीन लोकांचो उत्सव आसा, कार्यकर्त्यांचो उत्साह आसात, परंतु सामान्य वोटर जो आसा, सामान्य जनता आसा, ही सुद्दां ह्या राज्याचे कल्याण जर कोण करतलो ते भारतीय जनता पक्षच करतली असो तांचो ठाम विश्वास आसा. त्यामुळे म्हाका सांगान दिसता की भारतीय जनता पार्टी ह्या 2022च्या इलेक्शनात निश्चितपणे मेजॉरिटी घेवन सत्तेर येतली. मेजॉरिटी म्हणल्यार तुमी कितें म्हणू शकता? कितले? आमचे जो अंदाज आसा तो 22+ आसा आणि त्यामुळे तातूंत कदाचित वाडय जावंक शकता, कारण लोकां शेवटी निवडून दिवपी हे लोक असतात. लोक ज्या पद्धतीने सांगतात तेच आम्ही तुमच्या समोर दवरतो. सर, अशें म्हटलें वता की BJPन एक 5-10 वर्सांनी 22,000 कोटीचें काम गोंयान हाडलें. आज ते सगळ्यांक पळोवंक येता. आमी जसो पळयता ब्रिजीस, हॉस्पिटल्स, फ्लायओव्हर्स सगळे. पण हाजे मदीं लोकां भितर एक एंटी इन्कम्बन्सी अगेन्स्ट BJP अशी दिसता. कारण आमी गेल्या वर्सा पळयले ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जावं, म्हादय जावं, कोल जावं, हाजेर खूब कितें लोकांचो कितें आसा, काही कितलेंय जरी तुमी हें केलें, राजकारण कशेंच आसता. एक प्रत्येकाक दिसता कोण आज जो हें करता तो नवो कोण ट्रेन जावचें अशें तरेची एक दिसता. पण ती शेवटी ती प्रत्येकाचे जो विचार करता ताची स्वप्नां इतकीं असतात आनी म्हणून पयलेंच बरें आशिल्लें अशे तरेचे अनुभव आमकां आयकूंक मेळटात. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान गोंयांक जे काही प्रस्न हांगा निर्माण कोणें केले, मायनींग कोणें बंद केलें, कोलाच्या संदर्भात जे कितें आहा, अननेसेसरी भावूक करतात, परंतु सरकारान सगळ्यांचे म्हणणे आयकून घेवन कोल सुद्दां शेवटी बंद केलो न्ही. पण त्या प्रकरण फुडें वचूंकच ना. आणि अशे जे अडचणीचे जे काय आसात, पण शेवटी कितें आसा, गोंय राज्याक जर वेवस्थीतपणे इंडस्ट्री चलोवंक जायो, लोकांक जर वीज वेवस्थे जाय जाल्यार नवीन नवीन वीज लायन घेवचीच पडटली. जर व्यापार बरो जावंक जायो, फुडें मायनिंगूय सुरू जातलें, जर नेयाळ जावंक जाय जाल्यार रेल्वेचो डबल ट्रॅक जायच पडटलो. पण ह्यो ज्यो काही विकासाच्या गोश्टी अडथळो हाडपी हांगा लोक आसात आणि त्याच ह्या सगळ्या गोष्टी आज अपप्रचार जो करतात त्याच ह्या गोष्टी करतात. कारण हो गोंयच्या राज्याच्या विकासा खातीर हे सगळे गोष्टी आसात. ते कोणाचे जनतेचेर हे जनतेक त्रास दिवपा खातीर अशें आसना. आणि त्यामुळे विकास हो फुडें व्हरतलो जाल्यार लोकांचें सहकार्य जाय. भारतीय जनता पक्षाक लोकांचें सहकार्य पयलींय दिलां आणि ह्याय निवडणुको दितले अजिबात दुबाव दिसना. सर, काल काँग्रेसचे नेते बाब राहुल गांधी गोंयान येयल्ले. तांणी म्हटलें की BJPन गोंयांक कोल हब करून दवरला. अजिबात ना. हक दवरलो हेनो अर्थ आज जे काही सरकाराच्या काही हाणे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसतले, मागीर अन्य ज्यो काही संस्था ज्यो एनवायरमेंट पळयतात तांच्या आज्ञेनुसारच आज कोलाचे आडप अडप चलता. ताचे कोल माय जालें ना. वर्साक 12 लाख मेट्रीक टनूच घेवंक जायो हें तांचें म्हणणें, तें इम्प्लिमेंट सरकार करता. हांगा हब बीम कांय करूना. ही चुकीची म्हायती आसा आनी तांच्या ऑर्डर भितर कोण वचूंकच शकना आनी हें सगळें चुकीचें आसा. आनी म्हणून ह्या निदान तांचे कडल्यान तरी अशा चुकीच्या अपप्रचाराची काही आमकां अपेक्षा ना. सर, तुम्ही एक सेंट्रल मिनिस्टर आहात. खूप वर्ष जाली, ऑलमोस्ट 5 टर्म तुम्ही सेंट्रलाक उरले. गोंयान असे 2 इम्पॉर्टंट मुद्दे आहेत, म्हादय आणि मायनींग. रायट. म्हादय हाजो अजून सुटावो कांय येना आनी मायनींग 2012च्यान जी मदीं ती मातशी स्टार्ट जाली, परत ताचेरय सुटावो कित्याक येना BJP कडल्यान? शेवटी कितें आसा, हो कायदो हो संपूर्ण देशाक सारकोच आसा. ते एक राज्याक दुसऱ्या राज्याक तिसरो असो जायना. आनी म्हणून तो संसदेन जो मायनिंगाचो हें केलो, मायनिंगाचो कायदो केलो, त्या कायद्यानुसार ह्यो लिजी ह्यो फुडें व्हरूंक शकना, रिन्यू करूंक शकना. आनी त्यामुळे ते कॉर्पोरेशन किंवा अन्य सगळ्या बाकीचे कडेन चलता ते आमकां. पण आमची हांगा अडचण, गोंयची हांगा अडचण कितें आसा ती आमी समजून घेवपाची गरज आसा. कारण ज्या पद्दतीन सरकारी जमनीक मायनिंग आहा जाल्यार तें कांय सोंपें आशिल्लें. बाकी राज्या प्रमाणे कर्नाटकांत चलता, ओरिसात चलता. परंतु गोंयांक ज्यो जमनीचो जे रायट्स आसात हे प्रायवेट्स आसात. त्यामुळे कॉर्पोरेशन करून गेल्यार थंय प्रॉब्लेम आसात. म्हणून आमी कोर्टाक जी केस घातिल्ली सुप्रीम कोर्टान की MMADR ॲक्ट जो आसा
तो जो एक्ट आसा तो एक्टा प्रमाणे 50 वर्सां मायनींग करपाक दिवपाचें त्या एक्टाक प्रावधान आसा पूण तांणी तो आमकां फाटल्या डेटीच्यान लायलो. आमचें म्हणणें आहे तुमी ज्या दिसा एक्ट गोंय स्वतंत्र जाला त्या दिसाच्यान फाटल्या वर्सा आमकां कित्याक लायता तुमी तो. हेच्या खातीर कोर्टाक जी केस आशिल्ली त्या हातूंच्यान व्हडलें लांबेक पडिल्लें आसा आनी अजुनूय तो निर्णय म्हाका दिसता पूर्ण जावना असो दिसता म्हाका. तुमकां केन्ना दिसता केन्ना पासून मायनींग गोंयांत चालू जावं शकता? खंयच्या पद्दतीन मायनींग सपोज हें जायना जाल्यार ज्या पद्दतीन ज्यो काही सरकारी लिजी आसात हें आसा त्यो पयलीं म्हाका दिसता कॉर्पोरेशन आमी जर बेगीन करतले जाल्यार कॉर्पोरेशन करचें पडटलें आसा त्या प्राप्त परिस्थितीन ल्हान पण तो वेवसाय हो एकदांचो सुरू करचो पडटलो आनी सरकार त्या हाजेर तोपर्यंत जर कोर्टाचो निर्णय जालो केंद्र सरकारान जर कितें आमकां एक वेगळी डायरेक्शन दिलें जाल्यार खंयच्याय पद्दतीन ह्या वर्सा फुडल्या वर्साचेर मायनींग सुरू जालें म्हणजे हो सिजन आतां गेलोच शेवटी मार्च जालो एप्रील मे 2 म्हयने चलतलो पूण हे हितून जालें ना जाल्यार सुद्दां फुडल्या सिजनाच्यान सप्टेंबराच्यान मायनींग सुरू जातलें. सर आता परत आमी आनी एक क्वेश्चन विचारलेलो आहे म्हादयचेर. या म्हादय कर्नाटकानूय बीजेपी गव्हर्मेंट आहा सेंट्रलाकूय बीजेपी गव्हर्मेंट गोंयानूय बीजेपी गव्हर्मेंट हो इश्यू कित्याक सॉल्व जायना सर गोंयान? हो आतां जेन्ना कसलो इश्यू सबज्युडीस जाता तेन्ना त्या त्या पद्दतीन डॉक्युमेंटेशन मागीर आर्ग्युमेंट हातूंतल्यान वेळ वतात आनी एकदां सबमिड्यूस जावचे पयलीं जर सामोपचारान जर मिटयल्लो आशिल्लो प्रश्न सोडटा आशिल्लो परंतु एकदां तो हाता भायर गेलो सबज्युडीस कोर्टाक गेलो आनी त्या कोर्टामुळे आज तो डिले कोर्टाचो वर्डीक पर्यंत आमकां वगेर रावचें पडटलें. सर आता गोंयच्या पॉलिटिक्सान परत तुमी अशी इच्छा दाखयल्ली की तुमकां परते गोंयान येवंक जाय? ना हांवें केन्नाच इच्छा दाखोवना. तूं जाण आमी सदांच म्हणटात सुरवाते पासून म्हणजे तुमी जाणात भारतीय जनता पक्षाचे सुरवातेचें काम जें आसा तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां खूब सपोर्ट दिलो आनी त्या वेळेचे पसून आतां पर्यंत काम करीत आसात. आमी केन्नाच आमकां हें पद जाय ते पद परत येवन चीफ मिनिस्टर बीन जावचो ना जी काही जो पर्यंत काम करपाची ताकद शरिरांक आसतली तो पर्यंत भारतीय जनता पक्षाचें काम करप खंयचें काम करप कितें करप हें आमचें लिडरशीप ठरयता ही आमची पार्टीची डिसिप्लीन आनी त्या खातीर आमी केन्नाच मागनासतना पक्षान खूब दिलां तें आमी इमाने इतबारेक केलां आनी हीच आमची वेगळेपण जो भारतीय जनता पक्षाचो आसा तो हो वेगळेपण आसा तो आमी पुरेपूर हें करता. सर बीजेपीन तुमच्या चल्याकूय तिकेट दिवंक ना हाजेर तुमच्या कितें? काही पक्षाक काही अडचणी आयल्यो आसतल्यो आनी त्यामुळे दिवना पण अशें कांय ना तांकां फुडें फ्युचर आसा त्यामुळे ह्या वेळा मेळ्ळें जाल्यार फुडल्या 5 वर्सां मेळटली तातूंत हें ना. ताणें प्रयत्न केल्ले ताणें कश्ट उपसलेले ताका मेळपाची इच्छा आशिल्ली पण पार्टीन जेन्ना सांगलें तुका ह्या वेळेर ना मानलें आमी कारण ही पक्षाची डिसिप्लीन. लास्ट क्वेश्चन सर तुम्ही मनोहर पर्रीकर आणि त्या टायमार तुमच्या वांगडा लक्ष्मीकांत पार्सेकर असले लिडर सगळे गोंयान बीजेपी गोंयान फाउंडर मेंबर्स म्हणटा ते तुमी असले. आता तुम्ही पळयता की मनोहर पर्रीकराचो चलो बीजेपीचे अगेन्स्ट गेला लक्ष्मीकांत पार्सेकर हॅज गॉन अगेन्स्ट द पार्टी. तुमकां कशें दिसता तांच्यांनी सारकें केलां काय पार्टीन तेंचेर अन्याय केलो? अन्याय आमी जेन्ना आतां हो प्रत्येकाचो इंडिव्हिज्युअल प्रश्न आसा अन्याय म्हणून म्हणपाचो काय पक्षाची आज्ञा पाळपाची हें प्रत्येकाचें इंडिव्हिज्युअल हें आसा. पूण तुमकां दुख्ख दिसना मनोहर पर्रीकराचो चलो? दुख्ख दिसता खूब दिसता हें आमच्यान आसूं जाय परंतु पार्टी समोर काही अडचणी जाल्यो त्यो बरोबर चूक ते हांव म्हणना आनी त्या अडचणी तांकां दिवपाक आमी शक्य जालें ना पक्षाक हें इतलेंच हांव सांगूंक शकता. म्हणजे एकूच म्हाजो विचारपाचो प्रश्न एकूच की तुमच्या चल्याकूय तिकेट दिवना पर्रीकराच्या चल्याकूय तिकेट दिवना पण तुमचो चलो पार्टीन येयलो आनी तो ही वेंट अगेन्स्ट. प्रत्येकाचो आपापल्या स्वभावानुसार काही गोष्टी जातात. आपण ज्या पद्दतीन पक्ष खंयच्या हेच्या स्थानाचेर पळयता थंय पळोवन त्या डिसिजन जी जातात तशी जातात. हांव कोणाक दोश दिना प्रत्येकान हें करूंच आशिल्लें अशीच अशीच हांव म्हजें मत सांग. थँक्यू सर. तर तुम्ही आयले हांगा आपलो टायम दिलो आमकां आनी सगळी क्वेश्चनां आमची आन्सर केली. थँक्स.